सर एकूच मिनिट बॅग दवरना हांव दवरूं सर सर युतीचे कितें बद्दल तुमचें कितें म्हणपाचें युतीक लागीं काल जो स्टेटमेंट आयला तो हांवें वाचूना फक्त आयकला द वे BJP आमचे कडेन वागली हे खंयचोच पक्ष टॉलरेट करचो 1999 नंतर जेन्ना भारतीय जनता पक्षाची सरकारां घडली तातूंत सुदीन ढवळीकराचें योगदान हें खूब मोठें आसा आनी हें आतां एकट्याकूच खबर आसा कारण म्हजे जे उलोवणें जाताले ते डायरेक्ट मनोहर पर्रीकरा कडेन जाताले आनी ताजे बरोबर दुसरो मनीस आसतालो तो तांचो ट्रेजरर जो आतां आसा संजीव देसाय हे एकट्याकूच सगळे भितरल्यो गोश्टी खबर आसा बाकीचे जे आसा ते सगळे पेदे म्हणजे फाटल्यान राजाच्या फाटल्यान जे पेदे आसता ते पेदे बाकीचे तांकां कांयच खबर नाशिल्लें आनी त्या खातीर 1999 ते आज पर्यंत ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षाची सरकारां घडली ही सरकारां मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान घडली आनी ताका कारणीभूत हांव आनी म्हजे बरोबर कांय लिडर आमी अशें विसरूं शकना की गोंयच्या ह्या मातयेंत जो पक्ष आसा ताका कितें ट्रिटमेंट दिलो ताका ताजें योग्य स्थान दिलें ना आनी तांची परिस्थिती कितें जाता हें आतां आमकां कळून दिसता आनी त्या खातीर लोकां कडेन मागता मतदारां कडेन मागता ज्या पक्षान 17 वर्सां राज्य केलें ज्या पक्षान ह्या सबंद गोंयांत रावपा खातीर ते 2 कायदे केले मुणकार आनी पेनल्टी एक्ट त्या खातीर जो पळय मुणकार आशिल्लो तो आज घर बांदून उरलो अशा पक्षा फाटल्यान उबे रावात युतीच्या विशयी हांव कांयच उलयना आमची एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा ती ताची नोंद घेतली पूण भारतीय जनता पक्षान आमकां 3 दोगो दिला आनी हो दोगो आमी विसरूं शकना आनी त्या खातीर युती विशयी त्यांचे बरोबर आमकां पूर्णपणे खूब विचार करचो पडटलो नाजाल्यार ती आमची आत्महत्या आसतली मगो पक्षाची आत्महत्या ती आसतली इट वील बी आत्महत्या म्हणून आनी कितें आत्महत्या करतलो जाल्यार तुमी चार आनी करतलो बीजेपी आमी 12 मतदारसंघात आमचे यंग इंजिनियर डॉक्टर अशे भुरगे उबे केल्या आमी जर युती विशयी आतां ह्या 12 मतदार सोडून जर कितें जाता आसत जाल्यार गोश्ट वेगळी आसता पूण आमी जर तें केलें आसत जाल्यार हे जे भुरगे आमी मुखार काडल्या इंजिनियर बरे बिजनेसमॅन बरे एग्रिकल्चरिस्ट तांचो खून मगो पक्षान केलो आसत आनी ते करपाक दिवचो ना सर तुमची अशें खूब मिटिंगे चालू आहा बीजेपीचे MLA वांगडा तांकां कितें हांव कोणा बरोबर मिटिंगो घेवना कोणा बरोबर मिटिंगे वचूना त्या खातीर आतां फुडलें आमचें प्रिपरेशन करपाक जाय त्या खातीर आमकां खंय वचचें पडटा देव बरें कर थँक्यू